आमठाणे धरणातल्या उदकाची पातळी उणी जातना ती 8 मीटर इतली देंवल्या। उत्तर गोंयाक उदकाची पुरवण करपी ह्या धरणातल्या उदकाच्या साठ्याची पातळी सध्या 44 मीटर इतली आसा। उदका पुरवण खात्यानय तशें स्पष्ट केला। दिवचल तालुक्यात येवपी आमठाणे धरण म्हळ्यार उत्तर गोंया खातीर वरदान थारिल्लें आसा। उत्तर गोंयांतल्या चडशा वाठारांत ह्या धरणांतल्यान उदकाची पुरवण जाता। तुमी पळोवपाक शकता, सध्या हांव आमठाणे धरणाच्या कडेचेर आसा। म्हाज्या फाटले वटेन तुमी पळोवपाक शकतात, ह्या धरणाच्या उदकाची लेवल सध्या कमी जाल्ली आसा। दर वर्सा सादारण एप्रिल म्हयन्याच्या मजगती ह्या धरणांतल्या उदकाची पातळी कमी जाता। एप्रिल म्हयन्याचे 15 दीस जाता थंय आसा। मात ह्या धरणाच्या उदकाची पातळी सामकी कमी जाल्ली आसा। 52 मीटर उदकाचो सांठो दवरपाची तांक ह्या धरणाची आसा। मात सध्या ह्या धरणाचें उदक सामकें कमी जाल्लें आसा। सध्या 44 मीटर इतके उदक ह्या धरणांत आसा। हाचे वयल्यान सुमार 8 मीटर उदक कमी जाल्ल्याचें स्पश्ट जाता। ह्या धरणा सरभोंवतणचे पात्र सामके कोरडे पडिल्ले आसा। जेन्ना ह्या धरणांतलें उदक कमी जाता तेन्ना साळ बांदांतल्यान ह्या धरणांत उदक सोडटात आनी ह्या धरणांतलें उदक नियंत्रीत दवरतात। मात अजून तरी साळ बांदांतल्यान ह्या धरणांत उदक सोडटात हें दिसून येयना। गोंयांतल्या धरणांनी पावस येय मेरेन फावो तितको उदकाचो सांठो आसा असो WRDचो दावो आसा। मात आमठाणे धरणांतल्या उदकाची पातळी पळयत जाल्यार साळ बांदांतल्यान उदक सोडपाची गरज आसा। आतां पळोवचें पडटलें WRD साळ बांदांतल्यान आमठाणे धरणांत उदक केन्ना सोडटात ते आनी ह्या धरणांतले उदकाची लेवल केन्ना नियंत्रीत दवरतात ते। गोमंतक TV खातीर आमठाणेच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।